हॅलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कशी आहे? बरी आहे नी? कित कोताय? उठवली चा पिली आणि याचो एक चा पिता. किती खाता? ब्रेड घालून जामू चीज घायला आमचं चा. आणि गुड मॉर्निंग बी काय ना, गुड मॉर्निंग म्हणून कशी आहे गे सर? चा पिल काय सर? काय हॉलिडे हा? दिवाळी हॉलिडे. आणि आता हांव असे ब्रेकफास्ट करपा बसला तेजी बरी बेबी बरी. आता हॉलिडे पडलो आहे न्ही, आतां चान्स ते गेलो कार्टून चोवपाची. कार्टून चोयत रावपाचो केकी हें चलता. आनी हांवूय ब्रेकफास्ट करपा बसला. आनीचे हो फ्रेंड्स केन्ना ट्राय करायचो, हो बरो येता. हांवें क्विड्स येता तेन्ना हाडलेलो हो, बरो लागता. आनी हे म्हणटा हेचो चीज. सो आतां ब्रेडान घालून खावपा जाय आनी च्या पिवपा जाय, इत्तेगी च्या दुदाची च्या पिया. सो फ्रेंड्स आतां बेबी आनी बाबा वयर खेळपाक गेलो आहाय. आनी आतां तुमकां थोडें म्हज्या लायफा वयर शेअर कोत्ता, कित्याक जायते न्यू सबस्क्रायबर येयलो आहाय आनी सगळें कळपाकूय बरें. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सो फ्रेंड्स हो जो आमगे यूट्यूब चॅनल आहा आनी तेजेरचें नांव आहा बार्बोजा ओविन ब्लॉग्स. ओविन म्हणटा तो मुगे चेडो आनी मुगे नांव आयवन बार्बोजा. सो हांवें चेड्याचें नांव यूट्यूबाक घायलां आनी तेजे हितून तो चॅनल क्रिएट केला. आनी हांव कितें व्हिडिओ पोस्ट कोत्ता कितें कोत्ता तें तुमकां खबर आहा, तुमी चोयताय फ्रेंड्स. सो हें फर्स्ट थिंग तुमकां क्लियर जालें. सेकेंड थिंग आतां मुगे बर्थ प्लेस. हांव न्ही फ्रेंड्स म्हापसाचो, म्हापसा मोयरा म्हणटा थिंगा मुगेलें बर्थ जाला रेमोन्सा हॉस्पिटलान. आनी हांव मोयरा कालिजर म्हणटा तो मुगे वाडो. आतां मोयरा तर तुमी पावलें जाल्यार तुमकां खबर आसतलें लुड्डीस चॅपल खंय पडटा तें. लुड्डीस चॅपला कडेन एक वॉटर टँक आहा व्हडली, थिंग सगळें मुगे घर. थिंगा सगळें मुगे लायफ जालां. आनी हांव शिकोलां सेंट झेवियर हाय स्कूल मोयरा. थिंग शिकप जालें मुगे सगळें. आनी मागीर हांव दुसरे कोर्स केले, लायक फूड एंड ब्रेवरेज. मागीर म्हाका स्पोर्ट्सा बद्दल लायक आहा. मागीर म्हाका म्युजिका शॉक आहा. हांव तें सगळें थिंग कोत्तालो. मुगे फ्रेंड सर्कल आसलोले, म्हाका जायत इंट्रस्ट आहा फ्रेंड्स. मुगे इंट्रस्टा प्रमाणे केले वस्तू एशें कोन्न कितें हें आहा तें. मागीर थिंग हांव कामां वयतालो सेंट झेवियर बेकरी, ती दुलेरान आहा. थिंगा तेंगेले सेवरिना गार्डन्स, गोल्डन आवन शॉप. मागीर कॅफे झेवियर म्हापसा, कॅफे झेवियर म्हणटा तें तेंगलें तें शॉप. थिंगा हांवें 8 वर्सां काम केलें. थिंग जायत काम शिकलो हांव ते बेकरीन. आनी तो सर ओनरूय बरो आहलो सर. सो डायगो सिक्वेरा तो. आनी तेका हांव रिस्पेक्ट करता, कित्याक तेका काम केलां आनी पोट भरलां आनी मुगे फॅमिली केली हांवें पोट भरलां. सो थिंग तेजे उपरांत फ्रेंड्स हांव मागीर दुबय गेलो. म्हाका एकट्यान आमगे गोंयकार म्हाका तेणें हेल्प केलो. तेगे नांव जुलियन. तो जावन आहा नासनयचो. तेणें म्हाका दुबय तेगे आपल्यागे कंपनीन वयलो आनी थिंग म्हाका जॉबा लायलो. आमगे कंपनी फर्निचरा आसलोली, फर्निचराक प्रोजेक्ट घेताली सगळे. आनी ऑफिस वर्क सगळें, इंटिरियर, कर्टन्स, फ्लोरींग, इच एंड एवरीथींग आमगे कंपनी घेताली. सो थिंग हांवें ऑलमोस्ट 4 years केलां. आनी वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज म्हणटाय ती म्हाका मेळ्ळली. सो हांवें 4 वर्सां केलें. बॅक टू गोवा. गोंया मातसो थोडो टायम स्पेंड केलो, कित्याक मुगे माय सीक जाल्लोली, सारकी सीक पडलेली. मुगे डॅडीकूय काम नासलोलें आनी सगळें कंडिशन मातसो हें जाल्लोली, सारकें टफ आसलोली आमगे फॅमिली लायफ. हांवूय फ्रेंड्स मिडल क्लास, खरें तुमकां सांगता. कित्याक मुगे न्ही फ्रेंड्स मामी डॅडी ना. मुगे मामी डॅडी पिड्यार जालो आहा, मामी डॅडी आनी भाव. सो कितें म्हूण सांगू तुमकां फ्रेंड्स, ती एक ट्रेजिडी जालो आहा. हांव मागीर तुमकां नेक्स्ट व्हिडिओ शेअर करतलो मुगे मामी डॅडीकी कितें जालें तें. आनी अशें करून जालें फ्रेंड्स. ओके, डॅडीन आनी हिंग मारगांव घर काडलेलें, पूण आमी मारगांव रावनासलीं. हिंगा आमी थिंगा रावतालीं, म्हापसा रावतालीं. मागीर चोय फ्रेंड्स, मागीर न्ही हांव क्वीट केलो कामां. क्विड्सान मागीर हांव हिंगा रावपा लागलो. हय, मारगांव रावपा लागलो. आतां मारगांव रावता जाल्यार म्हाका ऑलमोस्ट आतां 15 years जालीं. हय, हिंगाय मुगे फॅमिली आहा मारगांव, म्हापसाय मुगे फॅमिली आहा. सगळें ओके आहा फ्रेंड्स, इच एंड एवरीथींग ओके. कित्याक देवागे सपोर्ट आहा. मनीस न्ही मनशां सांडटाय जिवितान, पूण देव केन्ना सांडना कोणा. कितें जावं फ्रेंड्स, आतां पासून हांव तुमकां खरें सांगू, मुगे जॉब न्ही लॉस जालो आहा. हांव क्वीट काम करतालो खरें.
आनी मुगे जॉब लॉस जाला. कितें म्हूण सांगू तुमकां फ्रेंड्स स्टोरी क्विटाची. कित्याक कोण स्वत मानपा जाय ते मानतले, कोण स्वत मानपा जाय ते मानपा नाय. सगल्यांगे एक एक ओपिनियन आसता. सो तें बी हांव सांगता तुमकां मुगे क्वीट जॉब केश कोन लॉस जालो तो कितें जालो तो. तुमकां तर घडटा जाल्यार कितें जॉब आहल्यार सांगाय म्हाका. हावज किपिंगाचो, हावज बॉयाचो. तुमी चोयले मुगे क्विटा विडियो पासून चोयले तुमी हांव क्विट्सान विडियो घालतलो. आतां थंयसर गोंया येयला आनी तुमकां हय सोत सांगता हांव कितें फोट मान सांगना तुमकां केश कोन मुगे जॉब गेलो तो. आनी हांव मुगे टिकेट काडून चोय गोंया येयलो फ्रेंड्स. मुगे ओन टिकेटीर म्हाका कोणें म्हाका टिकेट दिली ना, हांव मुगे टिकेटीर येयलो चोय फ्रेंड्स. सो कितें जॉब बी जाल्यार सांगाय. हांव मागीर तुमकां मुगे पर्सनल नंबर दिता, तेजेर म्हाका मागीर तुमी कॉन्टेक्ट कराय. सो हें थोडें मुगे लायफा स्टोरी आहलो सेम. बाकी सगळें ओके बरें आहा, ऑल इज वेल. मुगे चॅनल सबस्क्रायब कराय, सपोर्ट दियाय आनी शेअर कराय फ्रेंड्स. आनी हांव कितें आहा तें लायफ तुमकां दाखयता फ्रेंड्स. ओके सो आयचे विडियोन इतलें फ्रेंड्स. मेळया नेक्स्ट विडियोन. टिल देन टेक केअर फ्रेंड्स. बाय बाय. मोग आसूं. गॉड ब्लेस यू ईच एंड एवरी वन फ्रेंड्स. बाय बाय.